थळाव्या लोकांनी मागिल्ल्यान वागातोर दर्यावेळेर देवूंक म्हूण 6 सोपणां बांदिल्लीं. त्या सोपणांक कांय लोकांनी हरकत घेतिल्ल्यान सोपणां मोडपाचो आदेश राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलान दिल्लो. सध्या ती सोपणां मोडून उडयल्यात. सगळ्यो कायदेशीर गजाली जाग्यार घालून ती सोपणां परत बांदतले अशें गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचो चेअरमॅन निलेश काब्राल म्हणटा. थळाव्या लोकांनी मागणी केल्यानूच वागातोर दर्यावेळेर 7-8 सोपणां बांदिल्लीं अशें गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे चेअरमॅन आमदार निलेश काब्राल म्हणटा. वागातोर प्रॉपर्टीन आमी एक जागो आशिल्लो की ते फिशिंग जेटी आशिल्ली. थंय 2.5 मीटर विथ फुटपाथ आशिल्ली. ती 2.5 मीटर आमी बरे पेवर घालून कॉन्क्रीट पेवर घालून ती केली कित्याक तेका डिमांड आशिल्लो फिशरमॅनाचो की बरो रस्तो जावचो आनी आमी CRZ एप्रुवल करून थंय केल्ली. ती लोकल लोक आमी थोडे येयले आनी डिमांड करपाक लागले की आमकां ते 500 स्टेप घाल कित्याक थंय आमकां देंवपाक बरें म्हणटले. ते कॉन्ट्रॅक्टर आमकां कळनासतना म्हाका दिसता 500 स्टेप घातले. सगळ्यांची मान्यताय घेवनूच परतून ती सोपणां बांदतले अशें आमदार निलेश काब्रालान सांगले. आतां परतून आमी ते स्टेप्स मागीर लोकां खातीर बांदतले बाय गोईंग टू द प्रॉपर फॉर्मेलिटी. वुडन स्टेप्स जर घालपाक जाल्यार वुडन नाल्यार आनी कसले इको एनवायरमेंटल स्टेप्स घालपाचे घालतले. आतां लोकांनी रेकमेंडेशन केलां की ते स्टेप्स जाय म्हणून आतां आमी परतून प्लॅन काडून एप्रुवल करून परतून ते स्टेप्स घालतले. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. कुंकळे युनियनान घेतिल्ली पयली अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्त देहरादूनाचे ONGC जिखले. फायनलीन तांणी केरळाच्या BPCLाक 3-1 सेटान मारले. हरियाणाच्या IDCन सिग्नल्साक हारोवन तिसरी सुवात जोडली. फुडल्या वर्सा आंतरराष्ट्रीय सर्त घेतले म्हूण कुंकळे युनियनाचो अध्यक्ष एल्विस गोमसान उलोवन दाखयला. फायनल मॅचीक BPCLान बरी सुरवात केली आनी पयलो सेट 25-20 पॉयंटांनी जिखलो. उपरांत ONGCन आपल्या खेळाचो दर्जो वाडयलो आनी सेगीत 3 सेट जिखत वस्तादपण जोडले. तिसरे सुवाते खातीरचे मॅचीन हरियाणा राज्य IDCन सिग्नल्सांक सरळ 3 सेटांनी मारले. इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा मुखेल सोयरो आशिल्लो. ताणें आनी हेर मानेस्तांनी इनामां भेटयलीं. ONGC पंगडाक ट्रॉफी आनी 60,000 जाल्यार BPCLाक 40,000 भेटयले. कुंकळे युनियनाचो अध्यक्ष एल्विस गोमसान राज्यान व्हॉलीबॉल परत वयर काडपाक व्हॉलीबॉल संघटनेन नेटान वावर करूंक जाय असो उलो मारलो. I was already in touch with some people from Brazil and they have shown very great interest after I have sent the pictures to them of this tournament, and I'm sure we will make it possible. But we require the support of the Goa Volleyball Association, and I am throwing this challenge to them that they have to revive, they have to take steps to revive this one of the most favorite sports once upon a time in Goa back, and bring more players on the scene and form a volleyball league in Goa, which is a must, otherwise there is no hope for volleyball. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. शिरगांवच्या लयराई देवीची जात्रा आयतारा मोठ्या उर्बे उमेदीन मनयली. सोमारा फांतोडेर 2 होमखणांतल्यान पासार जाले आनी त्या उपरांत देवीक पेर्ण सांगून जाले उपरांत देवी होमखणांतल्यान गेली. देवीक आनी धोणांक होमखणांतल्यान वता ते पळोवंक लोकांची गर्दी पडटा. सोमार सावन देवीच्या कौलाक सुरवात जाल्या. पळयात शिरगांवच्या लयराईची जात्रा.
दोन लाईनी करा. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.